मोगाचनो नमस्कार. हांव एम.आर. कामत. विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ दखून ನೇರ ಪ್ರಸಾರರಿ या कार्यक्रम वीक्षक करचे सक्कड बंधू भगिन्यांक मेगलो हार्दिक सुस्वागत. आज आम्ही एक नवो विषय तुमगेला घेऊन आयल्यांची यक्ष साधक म्हणले एक विषय. यक्ष म्हळ्यार यक्षगान. आम्ही आमचे गेल्यांनी केळू म्हणतात. केळू म्हळ्यार विंगड क्रीडक केळू म्हणचे येवं केळूची बट केळू रेफर करताना आमचे गेल्यानं साधारण यक्षगान म्हणून अर्थ. हे यक्षगानांतू मस्तीतल्यान साधन केलेलंच तसलो एक मनीशू यक्षगान विमर्शक जावन यक्षगानाचे कोंकणी प्रसंग बरोवन यक्षगाना स्वतः वेश करून यक्षगान ऑर्गनायज करून आनीक यक्षगान सक्कड बंधू कोणचे खंयचे मेळाचे तांगेलो संपर्कार आसून आशिल्लो आमगेले एक व्यक्ती श्रीयुत एम शांताराम कुडवा हांकां तुमकां परिचय कोण दिवच्याक म्हाका संतोष जाता. शांताराम कुडवा तुमकां स्वागत. नमस्कार. आदी हांव सांगल्या वरीची आमगेले यक्षगाना विशयी आमी थोडे वेळू तुमगेले भास कोरया म्हणलेले विचारू. तुमी एक मलगडे तुमकां प्रथम जावन हांव अभिनंदन करता की ह्या फावटी तुमी आमगेले व्यंकटरमण देवस्थान आनी हनुमंत देवस्थानाचे मुडबिद्रेचे ट्रस्टी जावन पुनरायक जाल्ल्याचे म्हणलें तुमकां अभिनंदन. आनी यक्षगानांत तुमी केलेली तसली सेवा म्हाका कळेल म्हणटाक म्हळ्यार हांव कोंकणी बोलीन तसलें सांगता मस्त उण हें म्हूण सांगू येता. हें आमकां एक भरमा खबर की कुडो मामू हे यक्षगानांत इन्वॉल्व जाला. ಕೆಲವೊಟ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು असल पूर आम्ही मस्त ऐकल्यांची मी पळयल्यांची मात्र नाही आम्ही संगताच खेळल्यांची ते एक विषय असं. कोंकणी यक्षगानात आम्ही ओटू आशिल्ली मनुष्य अशी हे पुरा कार्यक्रमात सांगचे पुढे कुडो माम तुम्ही एक तुमगेले एक बाल्याचे आणि तुम्ही आकर्षित जावचे कारण कसं नाही म्हणून एक दोन उतरां सांगू येत की आमगेले वीक्षकांक. यक्षगान म्हाका एक इंट्रस्ट येवचे कारण कसं म्हळ्यार हांव ओडजल परिसर मुगेले हांव अशें मुडबिद्रान गेल्यार मुगेले हांव ಮೂಲತಃ बचपे जन्म आयलो. बचपे म्हळ्यार कटीला देखून एक 8 किलोमीटर दूर म्हळ्यार कटील म्हळ्यार यक्षगानाचें एक क्षेत्र म्हणत आमी. तेची कटील मेळा चलयता केळू तत्तवळी बचप्यान तूं जाता एक वर्सा एक 7-8 केळू जाता आशिल्ले. तशें ते पुरो केळू हांव पळोवन म्हाका केळावेर एक इंट्रस्ट येयलें आनी मुगेले आनी एक यक्षगानाचे कलाविज्ञ जाल्यार यक्षगान प्रेक्षक तो कितले दूर आसल्यार यक्षगान वचत आशिल्लो. तितले मातमी किन्निगोळींत 1941 7 दीस देवी मातमी जालेले. तेन्ना प्रत्यवरी बसाचे संचार ना. त्या टायमार मुगेलो हांव डेली सायकलार वचून केळू पळोवन आयलो मनुष्य. तशें अन्नाले एक इंट्रस्ट म्हाका एक रक्तगत जावन आयले म्हण हांव सुंदर कुडवा म्हणून सुंदर कुडवा मुगेला दिवंगत सुंदर कुडवा तवे कलाविदूचे यक्षगान कलाविद गणपती करचे चित्र करचे भजन बरोवचे तशें तागेले कलाविद त्या हाजेर टायपार. हे खंयचे वर्स प्रारंभ जालें कुडवा तुमकां ही अभिरुची अभिरुची म्हणजे सान आसतना केळा वचचें पळोवचें न्हिदोवचें आनी सकाळ उठान येवचें असल पुरो आशिल्लें. त्या कालगटार सकाळ ताई खेळ आशिल्लो. आतां सकाळ ताई खेळ ना कालमितीर पावल्यांचे आमी. जाल्यार तुमकां खंयचे प्रायर लागले म्हूण पिश्य म्हणून सांगा ना म्हळ्यार सक्कड कला प्रकाराक पिश्य म्हूण आपयता तूं की ना ते गौरवपूर्वक जावन आपच विशय तशें तुमकां हें केन्ना सुरू जाल्लें म्हूण. हांव 3री क्लास आसतना दोकूनच यक्षगान म्हळ्यार म्हाका बारीक इंट्रस्ट जाल्यार यक्षगान तूं कंप्लीट इनवॉल्व येवच्याक हांव सादारण 2nd PUC नंतर कारण जाल्लें. म्हळ्यार 2nd PUC जातना हांव कॉलेज लेवलार तशें आमगेले कॉलेज डे पुरा यक्षगान पुरा करतली ती तशें हांवें ताका फुल्ल सपोर्ट केल्लें. तशीच आमगेले डिग्री आसतना आमी एक ताळमद्दळे केले म्हळ्यार आमी वृत्तीपराक आपोवन म्हळ्यार त्या एक कॉलेजांत एक ताळमद्दळ केलो बहुशा फस्ट टायम. त्यामुळे मुगेले एक इंट्रस्टरी इनिशिएटीव घेवन गेलेलो म्हळ्यार तेन्ना आमगेलो युवराज जैन म्हण एकलो लेक्चरर आशिल्लो तवेच एक यक्षगान कलाविद अर्थधारी. तशें म्हाका त्या टायमार देखून म्हाका यक्षगाना ಬಗ್ಗೆ एक चड एक इंट्रस्ट. आता तुमगेले एक प्रश्न ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತೂ ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಬಡಾ ಬಡಗು ಮಣು ವಿಂಗಡಸ್ ತಾಂತು ಉಲ್ಲೇಖನಿ ದೊನ್ನಿಚಿ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು అని ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ವೇಷಭೂಷಣ ವಿಂಗಡ आणि पद्य सांगची स्टाईल विंगड चंडी मारची स्टाईल विंगड पुरा विंगडची बट यक्षगान ಅಂತೂ विंगड कसं ವ್ಯತ್ಯಾಸು तुम्ही सांगवास की बडगुतिट्टू आणि तेंकुतिट्टी मध्ये बडगुतिट्टू आणि तेंकुतिट्टू तो व्यत्यास म्हणजे एक ड्रेसाचे शेअर कॉस्ट्यूम तांगेले कॉस्ट्यूम विंगड टायप तेंकाचे विंगड टायप आणि तांगेले तन्नी ताळ आमी तांगेले ताळार गेले पद्य म्हणजे आमगेले भागवत जागट मारचे आणि पद्याचे पुरो एकुल्याक
मागीर तांगेले एक चेंडेचे एक स्टाईल विंगड आम एक सूक्ष्म जावन गमनिसिल सांबाळारी एक तेंकुतिट्टाचे ड्रेस नाट्य या पुरा आनी भागवतीगे चेंडे मधले तेंकुतिट्टात लायक आनी नाट्य आनी केलो पद्याक भागवतान दिवचे रागू त्या पर बडगुतिट्टू एक लायक म्हणून म्हाका दिसता बट हे दोन्ही एक 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 रस दोन चक्राची एक 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 रथात दोन चक्र असल्यावर तेंकू बडगू म्हळ्यारी आता मुख्य जावन हांव तुमगेले एक विशय येता कसले म्हळ्यार आमगेले हे कला प्रकारांतू आमगेले कोंकणी उलोवपी लोक मोर पर्टिक्युलरली हांव GSP म्हणून सांगता म्हळ्यार पयलीं काळार गेल्यार सादारण म्हाका गोत आशिल्लें म्हणटा हांव वज्जिल मठा सांगचें जाल्यार तुमकां 1800 मागीर 1813 1800 कुंबळ मेळा म्हूण आशिल्लें थंय दोड्ड रायप्प नायक म्हळ्यार तो आमचे गेलो ताणें ते प्रारंभ कोण केलेले म्हूण सांगून म्हणटाचे मागीर धर्मस्थळ मेळ तेन्ना दाखून आसा पुरातन मेळ आसा तेन्ना तुमी आज नोटीस केल्यार तेन्ना रामकृष्ण कामती सुरेश प्रभू म्हणून तेच नाशिल्ले हे हांव पळयले विशय मात्र न्हय आमगेले उत्तम कलाविद मस्त आशिल्ले म्हूण मागेले कळिताक वाजितान येता आमी तुमकां एक उदाहरण सांगचें म्हणून जाल्यार मारगोळी एकलो पयर गेलो शेरीगार गोविंद शेरीगार तेगेलो गुरू कोण कोक्कर्णी नरसिंह कामत तो मेल्लो पयर 96 इयर्स जावन अंतरलो तो ताका शिकयताना तो प्रख्यात सौकूर मेळांतू श्रीवेशधारी जावन आशिल्लो म्हणटा आमगेले जेन्ना तेच नाश म्हणटा पुरो व्यस्त मागेले जाल्यार म्हाका आतां दिसता की दोन्ही मेळांतू काडल्यार कांय बडगुतिट्टांतू हेजे चड अशें पुरोची आमगेले सो कॉल्ड आमचे गेले म्हणचे जाल्यार बट तेंकुतिट्टा मस्त उणें तुमकां कसं ह्या विशयांतू कारण गी ते दिसता की अंतू डिफरन्स आसा पुळ्ळी तितले आमी वायब्रंट नाची म्हूण सांगून ताका एक कारण आसचें भुरगो सांबाळारी एक यक्षगाना म्हणचे आमी कलादर्शी आमी यक्षगान म्हळ्यार ओड म्हणून आमकां अभिमान आसा जाल्यार तांकां मेळचे पेमेंटा विशय वलसिताना ते आतांचे जिवन मट्टाक पावना तेवे आमचे गेले म्हळ्यार आमकां गोत आशिल्लें आमकां पुरो आमगेले जीवन शैली एक पॉश जावन आसता म्हळ्यार आमगेले रंद आमगेले काण जेवण आमगेले ड्रेस गी तशी त्या आमगेले यक्षगान इनकम आमकां पावना तशें आतांचे आमगेले चेडवांक आमी सॉफ्टवेअर इंजिनियर गी बँका काम गी तसले लेक्चरर जावची तसले आमी एक वे ऑफ लायफ तांकां दाखयला ती यक्षगानाक वृत्तीपर जावन येवचें उणी जाला तशें म्हणून तुमी सांगला वरी फुडें मस्त नासली ती म्हाका पयलीं एकलो यक्षगान कलाविद यक्षगान गुरू तारनाथ वरकाडी बल्ल्या म्हणून एकलो तो आमी गेला बल्ली ह्या पत्रिकेचे संपादक तो एक आमचे गेले विशय संशोधन करता आसा ताणें एक म्हणटाले आत्ता जाल्यार बडगांतू सायडांतू आमचे गेले कंडावड कलाविद आसा गे ताणें म्हणजे कसं म्हळ्यार एक GSPच्यान दिलेले तितले एक कोडू घे यक्षगान विंगड जातीच्यान दिली जाल्यार तुमकां ते गोतना विशय म्हणटा आसता आनी कुंबळे मेळ्यो तशीचे कुंबळे मेळ म्हळ्यार भारी पुरातन तुमी सांगला 1813 फुडें आशिल्ले ते त्याचे रायप्पा नायक त्या टायमार ताणें एक यक्षगानाचे मेळ केला म्हणटाना ते एक व्हड साहस आनी कुंबळे मेळ त्या टायमार एक आमगे यक्षगान मेळा पैकी पुरातन मेळू म्हणी एक उल्लेख नामांकित हय हय देश उल्लेख आसा धर्मस्थळ मेळा पैकी ते फुडें ते एक रायप्पान एक कुंबळे मेळ केला तशें आसा आनी तसलेची तुमी सांगल्यार कलाविद मस्त जन कलाविद आसा ती आमगे उदाहरण गेल्यार तेक्कटे आनंद मास्टर राज्यो बाबण्ण शार्बोग आनी प्रकांड विद्वांस यक्षगान मस्त साधन केलेले तशीच आमगे मुडबिरे लागी एक मारूर मंजुनाथ भंडारी आनी एक ताळमद्दळे अर्थधारी बेसू घालतली न्ही जाल्यार ताळमद्दळे सुप्रसिद्ध अर्थधारी कारकळाचो वामन प्रभू आनी आमी मुडबिऱ्याचे पुंडलीक शेडे भागवतू तसले आमी मस्त जन एक आमचे गेले मधुकर माल्य म्हणून आत्ताय आसा असल परांनी यक्षगान मस्त एक सेव केलेलो आसा आमगेले तुमी सांगचे सम बट एक कालार यक्षगानाची परिस्थिती म्हळ्यार मॉनिटरी वायज दुड्ड मेळचे मस्त उणे आशिल्ले म्हणून पळोवता जाल्यार आजी ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಪರ ಮೇಳ ಇಲ್ದಕ್ಕೂ आज ತಂಗೆಲೆ ಇಂಚಿಕೆಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಲ್ಲ आणि जनाला दुड्ड दुड्ड दिवचे चढदल्ला बट आमगेल जनाक हे मन घालनिगे युवा पिळिगेक म्हणून म्हाका एक दिसता फॉर एग्जाम्पल आमगेलो डॉक्टर पद्मनाभ कामत यक्षगानाचे व्हडलो अभिमानी एक हार्ट सर्जन तो कोणी यक्षगानाचे अभिमानी येवन तागे लागीं गेल्यार स्पेशल तागेले ट्रिटमेंट आसता ह्या विशयांत मागीर आमगेलो डॉक्टर किरण बाळिगा म्हणून पिडियाट्रिशियन ताणें आमगेलो वेस घालून केलेलो आसा आनीक डॉक्टर सुदेश राव इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजिस्ट हांगा एजी हॉस्पिटलाचो हेड तो ताणें आमगेलो वेस घालून केलेलो आसा म्हळ्यार तांकां एक मन आसा जाल्यार आमी त्या युवा पिळिगेक हें कशें पावोवचें म्हणल्यार एक मॅसेज म्हाका मस्त हें आसा आनीक तुमकां हांव एक सांगचें म्हणून जाल्यार आमगेल्यान तूं बिडार कृष्णप्पा म्हूण आशिल्लो
ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತನಾ तो आमची गेल म्हणून ಗೊತ್ತನಾ मकाय कळलेले मस्त वर्षा मागिरीची हांवें काय कळलं नाही तसं बिडार कृष्णप्पम तो आमची गेलो मैसूर महाराजाला काल आशिल्लो बिडार म्हळ्यार कसं जालें यक्षगानाचे बिडार पळोवंक येता आशिल्लो पुढे तागे ल्हान धर्मस्थळ मेळा तूं प्रसिद्ध श्रीवेशधारी ನಂದಳಿಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಿಣಿ तो तागेल पूत वा बिडार कृष्णप्ಪ अक्क महाराजान इनवायट करून मैसूरा व्हेल्लो ताजे मागीर थंय तांणी प्रदर्शन जे स्टार्ट केलें ताजे मागीर पूत वचून थंय पावलो मागीर बिडार कृष्णप्पान वेस घाला लास्ट खंय तागेलो उल्लेख असो केलो पुरो असन पुरो आसतना तें आज वैभव आमगेल्याचें काय उणेंपण जाल्लां म्हणून हांव तुमगे लागीं निमगिलेलें त्यांची युवा पिळगे यक्षगान आकर्षित जावका म्हणजे उद्देशारी हांवें एक नवे कॉन्सेप्ट केलेले कोंकणी यक्षगान कोंकणी यक्षगान करच्या मुख्य उद्देशूची आमची गेल्या यक्षगाना ಬಗ್ಗೆ इंट्रस्ट उणेस तेच आमची गेल्या भाशेर रीच एक आमी एक यक्षगान दिल म्हणजे जाल्यार ते एक आमची गेल्या भाशेर जत्तस म्हण पळोवच्या जाल्यार ज्ञान येताली तितली मात तांतू कलाविद जाले कुटुंबाची संबंधाची आनी पुरो आमगेले चेडू आसत यक्षगानांतू तेचे यक्षगान पळया म्हणजे एक आशेर एक उद्देशार येताली जशें हांवें एक मस्तू हें केलें तशी तुमगेले कोंकणी सांस्कृतीक संघ रजिस्टर्ड मंगळूर हांगेले उद्देशाची आनी कोंकणी प्रतिवर्ष एक कोंकणी यक्षगान प्रदर्शन दिताली चंद करून लायक एक उत्तम गुणमट्टात दिताली तशें त्या पुरो करची गजाल म्हळ्यार आमी युवा पिळगे आमगेले त्या कडेन वालोवका यक्षगानाक जसो एक श्रेश्ठ कले आमी एक तातूंत आमची तोडगी येता आसता बरें कसं म्हळ्यार यक्षगान म्हणजे एक श्रेश्ठ कले आनी यक्षगानांत म्हळ्यार आमी कसं नासलें म्हळ्यार अश्लील म्हणजे ना अपसव्य ना शुद्ध आमी एक पौराणिक म्हळ्यार देवालय काणी तेसल पुरो आसचे शिवाय तांतूं आमी नाक जाल्लो आमी कसं आमी एक सांगचे आसले काय अश्लील शब्द परंतु प्रयोग जायना तेच्यात एक शुद्ध कले म्हणत आमी तर म्हगेले तुमकां सहमत आस कुडूम तुमी सांगिल्लें सम आमगेले एक कोंकणी सांस्कृतीक संघ मंगळूर रजिस्टर्ड आमी 8 यक्षगान केळ्ळां सुरवेरी ताका प्रारंभ करूं कारण हांव म्हूण येता म्हळ्यार एक प्रफुल्ला हेगडे म्हण एक मुडबिदेची मस्त आसक्त स्त्री आशिल्ली तिणी म्हगेलें सांगून दाखोवन आमी तें प्रारंभ केलें आनी तें हांव अध्यक्ष जावन आसतना 2011 तेन्ना आमगेले प्रथम महिषामर्दिनी म्हणून यक्षगान प्रयोग टावन हॉलांत आमी केले म्हणजे प्रचार दिल्लो आमी आमकांय नवेंची जनांकय नवेंची मंगळूरांत कोंकणी यक्षगान म्हळ्यार कॉन्सेप्ट नवें हे अर्थान आमी जालें तितलें सांगून जाल्यार ज्यान कसाले पळोवचें आयलें म्हळ्यार तांकां यक्षगान म्हणून शब्द आयकून गोतस हे कोंकणी यक्षगान कसालें म्हणून इंट्रस्ट आयली शिवाय पळोवचें गेल्यार खंय तें पावलें म्हळ्यार हॉल फुल्ल जालें टावन हॉल फुल्ल मंगळूरचें तें आमकां एक बेंच मार्क जावन ताजे मागीर आमी मातशें पळयलें ना 8 करताना फुल्ल जनसंख्या तुमी सांगल्या वरीच आमकां मस्त एक तांतूं सपोर्ट मेळ्ळा आनीक इन्कम जनरेशन जाल्लां आनी जनाले मस्त एक अभिमान मेळ्ळा आज कोंकणी सांस्कृतीक संघ म्हणून कोणेले गेल्यार यक्षगानाचे आमकां दुड्ड दिता लोक मस्त आतां त्या कोरोना टायमार आमी 2 वर्सां कर न्ही वय हां कुडूम तुमगेलें आनी एक म्हाका निमगुचें आसा तुमी यक्षोपासना यक्ष संगम आनीक तुमगेले कसं विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष आनीक मस्तच तुमगेले संघ संस्थेचे कनेक्शन वंदे मातरम वय आज बँकाचे तुमचे निर्देशक असले एक नाही दोन नाही मस्त संघ संस्था आसता मागीर हें तुमगेलें मुक्तेश्वर जावन काम आनी यक्षगान वाचल्या थंय थंय धांवचें असल मस्त कामां मदीं तुमी हें पुरो कशें करताची म्हूण म्हाका सांगूं येता की फुरसत खंय करताची म्हूण हें मस्त क्वेश्चन हेंचें आशिल्लें म्हाका म्हळ्यार हांव फुडें म्हाका अंगडी आसतना 9 घंटे हांव अंगडीत वचता जाल्यार रात्री पळयल्यार खेळायला आसता तशें तूं कशें एडजस्ट करता मरे अंगडी कशें एडजस्ट करता घरकड कशें एडजस्ट करता पुरो खेळाक वता तूं म्हणून तशें हांव तेका म्हगेले एक नियम आशिल्ले कशें म्हळ्यार हांव यक्षगान इतलें इंट्रस्ट आसा पुरो जाल्यार हांव अंगड सोडून यक्षगान गेला येना क्रम ना हांव फस्ट म्हगेलें प्रिपेरन्स अंगडीची पुरो आमगेली जबाबदारी पुरो जातरी रात्री यक्षगान ताळमध्येल आसल्यारी खेळ आसल्यारी अशें पुरो वचचें आनी तुमी सांगला वरी मस्त संघ संस्थेंत वचचें म्हळ्यार टायम एडजस्ट करून बारीक कश्ट पण आतां म्हाका सादारण एक म्हयन्यार म्हाका बारी एक टाईट शेड्यूल म्हणत म्हळ्यार हेंच्यानी विश्व हिंदू परिशद जाले परा शनी पुजे हेंच्यानी देवस्थानाचे पयलीं इलेक्शन जाल्लें ताजी एक हे जबाबदारी हेंच्यानी आमगे यक्षगाना वारदोकोटाची एक जबाबदारी तशी आमगे सेवांजली एज्युकेशन ट्रस्टाचो कार्यदर्शी ताजी एक आतां स्कुलार रज मेळचे टायम ताजी एक जबाबदारी तशी मस्त जबाबदारी जाल्यार हांव ते एडजस्ट करचें कशें म्हळ्यार एक कसं की एक देवाल देर एक टायम टू टायम एक शेड्यूल करून पुराक हांव एक टायम दिवन करतास तशी आमी तुमी आतां हें पुरा तुमी यक्षगाना विमर्शक म्हाका खुशी कसा म्हणून सांगल्यार आमगेल्यान तूं कोणें नाची हाजी विमर्श करता म्हणटाक ते विमर्श करता जाल्यार ताका स्वता ताजे विशयांत ज्ञान आसका एक आनी ताणें पळोवन आसका
आणि विंगविंगड पळोवन मानत असल्यार तुलनात्मक दावताने सांगून जाता हय. असल पुरो आसतना तुम्ही हे विमर्श बरयतना आशिल विषय सांगता गी म्हळ्यार प्रश्न सांगू का जाता, दत्ता जाता. अशी म्हणटाना ते जेन्ना केलो पटी एक भावना ते कशी म्हळ्यार म्हाका ताणें हें सांगलें म्हळ्यार ते विमर्शक बरेच सुलभ बट ते फेस करच्याचे कश्ट असल कसली तुमकां क्लॅश म्हणटा जेका मनाचे भितरी दिसून आयलस की विमर्शक म्हळ्यार एक ते एक बारी एक आमी एक निश्ठूर जावचे एक फील्ड ಅದು ಯಾಕೆ सांगतात आमी रवी काणदನ್ನು कवी काणताने कवी काणदನ್ನು विमर्शक काणताने म्हळ्यार विमर्शकाल दोळ्यार आनी केले चुकी पुरो दिसता जाल्यार आमी ते तुमी सांगला वरी आमी तांगेले चुकी सांगी सुद्दां तांगेले एक निश्ठूर आमी करता येता उदाहरण एक 35 वर्सां फुडें एक हांवें एक सुप्रसिद्ध मेळाचेर एक पौराणीक विशयाचेर एक विमर्श बरयलेले तेन्ना ते एक्चुअल ते कलाविदान केलेले म्हाका चुकी म्हणून आजी कितें दिसता ताणें चिक्के अश्लील जावन ताणें एक तांचे एक डायलॉगार गी एक्शनार अश्लील जावन ताणें एक स्त्री पात्र घालून केलेलो आसा तेन्ना ते पेपरार तशी बरयले आगेल चिक्के ओवर जाल्ले हे चिक्के आनी कंट्रोल करता न्ही जाल्यार एक पौराणिकाचे वॅल्यू डावन जाता म्हणून ते दोग जाण कलाविद येतात ताजे येद्राचे एकलो ऋषी घालतालो तशे दोग जाण मेलर कंडावड कोपयले तांकां ऋषी घालल बी तो यक्षगान गुरू जावन आशिल्लो तशें ताणें ते एक सकारात्मक जावन स्विकार केले जाल्यार आनी एकलो तो स्त्रीपात्र घालो आजीके मिगेल तोंड पळयना तो आजीके आसतो केय म्हणल्यार मिगेल तोंड तिरपून वचतो म्हळ्यार ताका हांवें बरयलें चुकी म्हणून तशें आनी आमगेले विमर्शक करतना हांवें एक म्हगेले नियम कसा म्हळ्यार हांवें कट्टुनिट्टी जावन आशिल्ले विशय असला वरी सांगचें तो जेवले म्हळ्यार कलाविद पुरो म्हगेले फ्रेंड्साची तशें म्हाका तो फ्रेंड्स न्ही यो फ्रेंड्स न्ही म्हणजे भेदभाव ना जाल्यार विमर्श करतना ताका कलाविद म्हगेले फ्रेंड म्हणजे दृश्टी पळयना त्या पात्राक त्या प्रसंगाक त्या पात्र जावन त्या कलाविदान कितली न्याय दिला कितलें हांव पळोवचें तशें जावन हांवें म्हाका एक आनी एक आजी म्हगेले विमर्श म्हळ्यार ताका एक स्टँडर्ड म्हणजे एक मस्तू जाल्यार एक अभिप्राय आनी हांव उदयवाणीर विमर्श बरयता आनी आतां उदयवाणींत ते एक 2 वर्सां कोरोना नंतर ते ललिता रंग राबला तशें हांव वॉट्सॅपार मस्तू विमर्श बरयता तशें केला मेळाच्यार म्हाका सांगू आसा विमर्श एक बरय म्हणून हांव ते निजान ते काणी मिंगडान ऑलरेडी बरोवन जावन आसता ताका न्हय तांणी बरयला न्हू वापस कशें म्हणटा न्हय तांगेले विमर्शक वॅल्यू ना तूं विमर्श बरयला मात ताका एक वॅल्यू जावचें वॅल्यू येवचें तशें तुवें एक बरो का म्हणून तशें केळा मेळा यजमान गी कलाविद गी हांवें विमर्श बरो का म्हणून सांगता येता म्हळ्यार हांव कट्टुनिट्टी जावन आशिल्ले विशय असला वरी सांगता आनी एक आमी विमर्श करतना आमची एक बद्धते जावका आमी कसं सत्य मुच्चो दवरनाचें आनी एक आतां विमर्श कशें तुका म्हणजे एक ताका मानदंड आसा हांव केलो जाल्यार आतां विमर्श पळयला एक पुरो वगड सुचेची ಅವನು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮುಖಸ್ತುತಿ ತಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಗೊತ್ತಾ ಮಣ್ಣು विमर्श करताना चुकलारी तो विमर्शकाक काय वचना म्हणजे एक नॉलेज एक संदेश पब्लिका वता तशें विमर्श करतना आमी वस्तुनिश्ठ जावन आसता मागीर तुका आमी कोणाले बेजार जातकी ताका खूश जावची की ताजे कितें विमर्श करूं नजे अनेक आत्ताच एक विमर्शक विशयार सांगचें म्हणजे जाल्यार आतां एक वॉट्सॅप फेसबूक बरयला आनी कलाविदान केलेले कसली चूक आसला रे आनी वॉट्सॅपार आनी वॉट्सॅपार पळयता हें करता आसता मोबायलार शुटींग करता आसता ते इमिडिएट तांणी वॉट्सॅपार घालचे आनी गेले ते चुकी जाल्ले आनी गेले या जाले तें चूक म्हणून म्हगेले अभिप्राय इथे म्हळ्यार आमी एक कलाविदू तेका हांवें एक पळयलें एक 20 निमिटाचें नाट्य तातूंत तुका एक 30 सेकंड तो संगीत आनी चूक केली पाप 2 जाण कलाविदान सानाव चुकी सानाव चुकी ओडची जाल्यार 20 निमिष नाट्य 30 सेकंडार जाल्यार चुकी ते आनी कशें केलें म्हळ्यार तेंचे आनी ते 20 निमिषाचे 19 निमिष सोडले 30 सेकंडार तेका चुकीचे एक हायलायट करून वॉट्सॅपाक घाले वॉट्सॅपाक घालता कसं जाता तेंगेले एक तेजोवध जाता त्या कलाविदाक आनी मुखार सरून आमी नाट्य कशें करता म्हणजे एक ताका एक उभय संकट जावन ताका ह्या वृत्तीन काम दिसता ताचे कितें हांव सांगचें कसं म्हळ्यार कोणाले खंयचेय कलाविदानात कलाविद म्हळ्यार मनशुची परिपूर्ण न्हय चुकी सहज जास्त चुकी म्हणून तुमकां दिसला तुमी डायरेक्ट कलाविदार वचून सांगया ती पळय तूं एस गेला चुकी हें म्हाका मिगेल्या कोपीक ना तूं कसं म्हणटा आनी मिगेली तेन्ना तो कलाविद तो एकलो प्रामाणीक वय म्हण जाल्यार तो चुकी वय म्हण जाल्यार तो चुकी वय म्हण ओपता पक्क ताका चुकी न्हय म्हण जाल्यार तो इतले चुकी न्हय म्हणजे एक स्पश्टीकरण दिता इथे म्हळ्यार एक आमच्या केलो पात्राक शी वचूंक म्हण एक ताका एक वे आसता एक वाट आसता नाडे म्हणटाले आमी आमचो यक्षगान भाशेन नाडे त्या नाड्याक थंब जावन तो आस म्हण जाल्यार तो ते सम्म म्हणटा त्या भविश्यात नाडे ते सम्म न्हय म्हण ते आमकां बरयलें गोतना तशें न्हू ते तांगेले डिफरन्स ऑफ आयडियोलॉजी निमती काय तशें जेवच्या पुरो तशें तुमी कलाविदाक फस्ट विमर्श ताका लागीं करा ती मागीर त्या मागीर ओप्पन अशें ताणें कितें रप्पू लायला रे ताणें तागेले मंडूवाद केला रे मागीर जर तुमी वॉट्सॅपाक घाल्यात म्हणजे म्हगेले एक अभिप्राय पूण परत हांव कोंकणी सांस्कृतीक संघाक येता
कसं म्हळ्यार यक्षगान कोंकणी यक्षगान म्हणजे आमी एक 8 यक्षगान केलां म्हणून सांगिल्लें तुमगेल्या तातूंत कसं जाता म्हळ्यार आतां हांवें पात्र केलां मागीर तुमी पात्र केलां तातूंत मनशाक खोशी दिवची आसता इंटरनली ताण केलेल्या पात्रा बी ताका एक नंबर सॅटिस्फॅक्शन जावचें विशय तशें हांव लास्ट आमगेले पार्ट केले जमदग्नील पार्ट केलेले तातूंत म्हाका मस्त खोशी कसं जालें म्हळ्यार म्हगेलो येद्रा आशिल्लो तो निर्चाल प्रकाश नायक म्हणून मेळत कलावीद कळ्ळो तो मेन वेशधारी हांवय जमदग्नी जावन मेन वेशधारीच सो ताणें उड्डून येवन म्हगेले आज बसचें हांडीर बसचें हें पुरो आमकां नव्यांची आनी म्हगेलें प्रायसान न्ही अशें पुरो जाता तें म्हाका तें आनी तें उरलोवचें म्हगेलें बोली तें म्हाका मात्र आत्मतृप्ती म्हणटा पळय तें दिलेलें तशें जावन तुमी काही केलेलें यक्षगान आतां तुमी वेश मस्त केला हांव पळयलेलो तुमगेलो वेस चड जावन हास्यगारालो वेस चड म्हूण म्हाका उडस तुमगेलो राजा वेश हांव पळयलेलो म्हाका उडस ना असल कडेन तुमकां तें यक्षगानांत एक संतृप्ती दिलेलें एक खंयचेय विशय म्हाका सांगूं येता की हांव अर्थ हास्य पात्रांनी चड घालची ते म्हळ्यार पय्य दुख्याची लिंपी हांवें एक्चुअली ಮೂಲತಃ हांव एक प्रधान पात्रधारी जावन हांव वेस घालतालो भीष्म विजयांतू भीष्मू गदायुधांतू कौरव आनी भार्गव विजयांतू कर्तवीर्य ಹೆಸರೇ ಬೇಸು మరి ಲಾಸ್ಟಾಗ ಹಾಂ ನಮ್ಗೆ ಪಯ್ಯ ದುಃಖಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜಾವ ಟೈಮಾರಿ ಅವ ಮುಡಿಬಿದ್ರಾಯ್ತು ಅವ ತಂಗ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟು ಕೊರ್ತಾನ ತಂಗೆಲ್ ಪೂರೆ ಕುಡುಂಬಂ ತೂ ನಾವು ಜಲ ನಮ್ಮಿ ವೇಸಗಾಲ ಅಂತಿ तू एक घाल का म्हणून तर हांव कसो वेस घालचें म्हाका म्हाका म्हळ्यार तें यक्षगानांत आमी वेस घालचें म्हळ्यार पळयतालो सुलभ दिसता ताका बेसून सांगेत तांगे पळय किरीट घालाल समजायनी तांगेले केन्ने पू घालाल समजायनी ताण घालाल ड्रेस समजायनी म्हणून जाल्यार यक्षगानांत ते वेसू घालले एक अनुभव आमी आयकूंक येता ಪಯ್ಯ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ತುದಿತೆ 64 ಕಟ್ಟು 64 ಕಟ್ಟು ಬಂದೋಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ತಿತ್ಲೆ ಕಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಲೇಕ दूकी रक्त परिचलन रक्त तसं टायमारी तसं लेख ताणें संदर्भारी ताणें इतले एक परफॉर्मन्स दिवचे एक व्हड विशय उरते तशें आसतना हांवें म्हाका पय्या दुखी जाल्यार ती मसल कॅच जोडटा सुरू जालें एक फावटी हांव कर्तवीर्याल वेस घाल्ला वेस घाल पुरो प्रवेशाक चेंडी दिता चेंडल बिगेल नेक्स्ट आनी एक सेकुंडार प्रवेश जावका मसल कॅच म्हाका उबय संकट ರಂಗಸ್ಥಳ वच्चाकेने वच्चना बसच्याकेने ताळमद्दल जाल्यार विंगडाक बसकार केळा तुज्या ना మీరు कसं करचे व्यंकटरमणाक हनुमान देवस्थान हनुमंत देवाक मनात प्रार्थना केली सीधा प्रवेश दिलेची प्रवेश दितर मागीर ते मसल कॅच गेल्ले जाल्यार म्हाका 2 दिसांनी दिला पय्या दुखी ताजे परिणामारी तशी एक हें करचें म्हळ्यार आमी तितलें एक सुलभ काम न्हय तें जाल्यार आमी कोंकणी यक्षगान करतना आतां आमी कोंकणी भाशेचें पद्य वापरका म्हळ्यार तसले कसले नियम ना आसल्यार चांग जाल्यार ते पद्य करूं तितलें सुलभ आसचो म्हळ्यार मागीर एक प्रश्न पद्य रचना म्हणचे म्हळ्यार आतां आमकां दिसता कसो म्हळ्यार यक्षगान पद्य बरोवचें म्हळ्यार 1800 बरोवचें म्हणून एक पिक्चरां बरयला ಅವ್ರಿ पिक्चरां बरयताळे ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ तशें न्हय तें यक्षगान पद्य कशें म्हळ्यार छंदोबद्ध म्हळ्यार ताका छंदस्सु आनी राग ताळाक अनुगुण जावन सुगा आमी गुरू लागू पुरो म्हणटा न्हू छंदस्सु मात्रे तसले मात्रे गणारे आसल्यार मात ते ताळाक येता न्हय म्हणजे बरयला समजायन म्हणजे ते बिलकुल ताळाक येना आनी कलाविदाल ताळे चुकता भगवताल पद्य वाडी जाता म्हणजे ते छंदशास्त्र प्रकार जावका आनी तांतू आद्यंत प्राಸ म्हळ्यार आतां कन्नಡ सांगतार ನೋಡಿ ನಿರ್ಮಲ ಜಲ ಸಮೀಪದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಪರ್ಣಶಾಲೆಯ ರೂಢಿ ಪಾಲೋರು ಪಂಚವಟಿಯ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹಂಗ ರೂಢಿ ಕಾಡು या ಪೂರ आदिप्रास अनेक अंत्यप्रास आसता तसलेची अंत्यप्रसारी आसता तशें पुरो आमी त्या पुरो हें करतना आमची गेल्यार एक शब्द भंडार फिक्के उण दिसता आमकां म्हळ्यार खरेंच म्हळ्यार ते जितले आमकां मस्त स्टडी करपाक येता तशें म्हणून हें केल्लें ना म्हणचे वादूय न्हय इतले म्हळ्यार 1971 इसवींतूची बॉम्बेचे एकलो जाल्यार म्हाका करेक्ट नांव उडूंक आसना ताणें सीता कल्याण म्हणचे आमची गेल्यार बरयला ताणें पद्याची आमची गेल्यार पद्य 1971 जाला ताजे नंतर जांबवती कल्याण म्हणचे तेवे एक आमची गेल्यार एक राजी पुस्तक आसा म्हगे लागीं त्या बरयला कवी मात तांतू करेक्ट स्पश्ट जेवण नांव ना तशें म्हळ्यार तेन्ना 50-60 वर्सां फुडेंच आमची गेल्यार पद्य बरयलेले एक साहस केल्लेलें आसा आनी आमी एक फावटी मुडबी कोंकणी यक्षगान ट्रायल जाता आसतना कासरगोड चिन्न मामेल तेन्ना तो कोंकणी अकादेमी अध्यक्ष ताणें येवन एक आमकां सजेशन दिलें पळय कुडो मामा तूं एक कोंकणीची पद्य बरोवका कोंकणी पद्य बरयन म्हणजे ताका एक अमूल्य जावन आमकां एक कोंकणी हेजी अकादेमी उतर ताका कांय म्हयने आमी प्रचार दिवचे साध्य जाता म्हणून तशें हांवें तें ट्राय केल्लें जाल्यार ताका मस्त ताळमी जावका हें करता जाल्यार आनी मस्त एक प्रसंग बरोवका जाल्यार मुगेल प्रकार एक 15 दीस बीन जावका आमी तातूंत एंगेज जावका जाल्यार म्हळ्यार तितलें कश्ट कामां आनी हांवें बरयलां हांवें यक्षगान मस्त पद्य बरयलें छंदोबद्ध जावनूच हेजे नियमा प्रकाराची मात पुरो कन्नडारी
ಅಥವಾ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ म्हणजे सीता कल्याण बरेला हांवें बरयला कोंकणी डायलॉग कोंकणी पद्य कन्नडारी ते निजावन मूल कवीन बरयला पद्य खंयचें म्हाका एक समाधान येयन म्हाका म्हळ्यार पुरो एक ताळार आसा तेशें हांवें एक सादारण पद्य पुरो हांवें रचन केलेलें सीता कल्याण प्रसंगात तशें केला हांवें पुरो आमची गेला तुज्या दक्षाद्वारा केला पद्य हांवें जी केलो एक्स्ट्रा वेस पुरो घेतला तांकां पुरो पद्य पुरो हांवें रचन केला आनी मस्त तसो एक प्रयोग केला ते जायना म्हणणे आनी म्हाका आमगेलो कटील मेळ्ळो चोकलो भागवत बोंदेल सतीश शेट्टी ಬೈ ತಾನು ಮಕ್ಕಳು ಕೆದ್ನ ಸಂಗೋಸು ಕೊಡುವರೆ ನೀವು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ತೇನೆ म्हळ्यार ओके सांगू का जर तो येतोय जाल्यार त्याची कोंकणी साहित्य आम्ही नोगल का एक मागीर सांगतले कोंकणी असल्या मात स्वर उच्चार समजता नाही जाल्यार भागवत कोंकणी असल्या मात स्वर उच्चार समय येता नाजाल्यार एक अंदाजेर वचचे तितलीच म्हणून दिसता नाही जाल्यार तांकां आमचे सांगतले आमचे गेले जाल्यार तांगेले शब्द आमचे सोडून जाता हांवें एक पद्य बरयलें यो रे लग्गी यो रे म्हणून हे भस्मासुराल आनी मोहिनी पद्य केळाक न्ही एक डान्साक तेन्ना ते सांगेली चेल्ली ती आमची गेली नाही ती सांगतात चढून चढून यो रे म्हणाले म्हळ्यार ते जाणाक ताची फिलींग वता तशें ते भागवताक आमचे गेले पद्य आसल्यार भागवत आमचे गेले जाल्यार मात्र एक इफेक्टीव हे म्हणले तेगेले ते चुकता ते आमगेले करावळींतू आतां पळोवच्या गेल्यार मस्त वृत्तीपर मेळ आनीक हवी अशी म्हाका दिसता काय एक 450 आसा म्हणून दिसता म्हळ्यार वर्सा एक पाटी केळतली वर्सा 2 पाटी केळतली वृत्तीपर मेळ म्हळ्यार एक 30 आसा पुरो म्हणून सांगून आसता बट हे वृत्तीपर मेळांतू आजी आमी करावळींत आसून गंडू मेट्टी दाखले म्हणून पूर्ण सांगता आतां सांगूं जायना आमकां कसो जाल्यार म्हळ्यार बायली मनशां आसाची चली आसाची केलो जन अशी वेस घालता की आमकां कळना ती बद बायली मनशी वय म्हणून सांगून तितले म्हणटा आनी पवरफुल जाल्यांची ह्या फिल्डांत तशी गंडू मेट्टी दाखले न्ही एलरू मेट्टी दाखले जाला हें असल कडेन मुम्मेळांतू येदोळता कोणें येनिची हिम्मेळांत आसची कारण शापूर ताका हांव म्हणचे हिम्मेळांत म्हळ्यार भागवतीक जावन गी मदले म्हणटा बैली मनशां आसची वय जाल्यार मुम्मेळांत येदोळ आयले तुमकां गोतस की बैल मनशी वृत्तीपर जावन गी वृत्तीपर जावन वृत्तीपर जावन येनिदी वृत्तीपर आमचे म्हणणे विंगड जातींत कोणी वृत्तीपर जावन त्यांचे फुल्ल टायमार केलेले ना 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 म्हणजे अशी वेस घालून आसता पुरो आतां आमगेले पळय हांगा पूर्णिमा यतीश्रय म्हणे पडयालची सुमंगल रत्नाकरराव आनी बरो लायक वेस जाल्यार वृत्तीपर रे जाल्यार वृत्तीपराक विरोध तसले तांगेले टॅलंट आसा त्याचा मस्त आसा दिशा शेट्टी म्हणे एकलो पुराचें नांव सांगा म्हळ्यार सांगला चूक जाली मस्त तुमी सांगला रे आतांचे एक युवा पिळगी यक्षगानात आकर्षित जाला तूं चेल्ले चेडूव चेड चेल्ल्या चेडूव आतांच्या युवा पिळगे आतां यक्षगान मस्त एंगेज जाला परंतु चिल्लेले लिस्ट चेड मैत्री भट्ट माबावर म्हण एकल्यास तशीची रंजिता येल्लूर ಸ್ವಲ್ಪ अन्य पुरो लायक वेसला रे म्हळ्यार वृत्तीपरालट्टू एक 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 कसं म्हणतात फाईट करता आणि नृत्य कोट तांके गॉड्स गिफ्ट जाला चेलियांक गॉड्स गिफ्ट नृत्य तांगे चांगा म्हणून लायक तशी अशी आतां आमी आमगेले युवजनाक आमगेले कोंकणी यक्षगानाक आकर्षित करच्या विंगड कसले मार्गोपाय आमी सोदून काडूं जाता की एक तुमी सांगल्या वरी तातूंतल्यान कोंकणी यक्षगान करचें मागीर सेकंड तांकां आतां गोतना की आमकां आतां रेम्युनरेशन पयस चांग मेळटा म्हणून जाल्यार तांगेले हव्यास वाडयले म्हणून जाल्यार आमी ओगूर ओगूर म्हाका दिसता हेजे आतां बडगू तिट्टा आशिल्ले तितले कोंकणी उलोवपी लोक तेंकू तिट्टा नाच तुम्ही फुडलें 1960 एक पॅम्पलेट हाजे काडल्यार तांतू रामकृष्ण कामती सुरेश प्रभू आसता आतां तुमी एक नाका स मेळ कटील मेळांत स मेळांत कितले जाण आसाची एक मेळांत म्हाका दिसता एक 30 जाण धरल्यार तुमी तितले जाली मे 160 जाता तांतू आमचे गेले कितले आसा म्हळ्यार म्हाका कांय कळना काही मद्दळेगार जावन आसा की आसा छोट ती नाची भारी उणें मस्त उणें एक कोण प्रभू म्हणून आयकलां जाल्यार मस्त उणें वृत्तीपर जावन तुमी सांगला आमची गेलेले संख्या उणे सोय त्याचे आमी एक GSP म्हणून आमी धरतात उण्या आमी एक कोंकणी उलयताले सादारण जाण आसा आतां तुमी सांगला वरी प्रकाश नाग निर्चाल तो एक GSP न्ही जाल्यार कोंकणी भाशेचो RSP तशें जी धर्मस्थळ मेळा तो आतां धर्मस्थळ मेळ 16 जाण नेरुळ गणपती नायक तो तशें जे आमी सुप्रसिद्ध भागवत जावन आशिल्ली काव्यश्री नायक अजेरू त्यांनी बरोबर आमगेले कोंकणी भाशा उलयताली त्यांनी बरोबर मस्त हें केलां आनी आतां आमगेलो आरगोड मोंदो शेणे माम तो आसा मागीर तुमी सांगला ते संख्या उणी आसा कटील मेळा विश्वनाथ शेणे म्हणल्यार मदले मदले आसा आनी एकलो कलाविद आमचे गेले दोग जाण आसा ती जाल्यार तांगेले संख्या उणी आसा
त्याच्या मागीर तांकां तें एट्रॅक्शन करता जाल्यार आतां युवा पिळगेक यक्षगानात एट्रॅक्शन जावंक जाल्यार आनी हावस बाप्सूले एक मस्त हेजें काम आसा कित्याक म्हळ्यार हावस बाप्सून तांकां स्टार्टींग दोकून सान चेडूं आसतना तांकां यक्षगानाक तांकां एक ओलाव येवं तशें करता न्ही म्हणजे जाल्यार यक्षगानाक तांकां यक्षगान म्हळ्यार कसर म्हणून तांकां कळना एक फाटी आमगेले सुप्रसिद्ध यक्षगान कलाविज्ञान आसा वास्तव सामंगाने सांगिल्ले उत्तर बुडगा जाताच म्हाका ताणें सांगिल्लें कसं म्हळ्यार थोडे चेडूवांक आमी यक्षगान तांकां सांत करून दिवंक आमी आतां आमी गोबी मंचुरी म्हळ्यार कशी जाणा चेडूं खुशी जाती म्हळ्यार इथे म्हळ्यार आमी गोबी मंचुरी दिलाली ती तशी गोबी मंचुरीचे तशी तांकां सान आसतना तुमी यक्षगान रुची लगे ती तेन्ना त्यांनी कशी येता पळया म्हणून तेन्ना ते उदयवणे मेन एडिंगार येयले ते बोबी मंचुरियू यक्षगान हो म्हणून म्हळ्यार तागेलें उदाहरण म्हळ्यार आमी सान आसतना तांकां ते संस्कार दिला रे यक्षगान तांगे 2-3 वर्सां दिला रे आतां मुडबीर एकलो आसा आमगेलो एकलो गुरू म्हण एकलो तागेलो पुचो ताका सान आसतना म्हणून यक्षगानाचे एक टच म्हळ्यार तागेले गुरू ल्हान वास्तव मामू ताणें ताका नातवाक यक्षगान व्हरून तो आजी म्हळ्यार यक्षगान एक सानूच चल्ला यक्षगाना लायक इंट्रस्ट आसा का तसो जाल्यार आमी संस्कार दिला रे चेडूं सान आसतना दिला रे एक मुखार चली जाल्यार एक आमी यक्षगानांत एक आमगेले आमचे गेले ना म्हणचे एक कोराते आमी काडयत आतां आमी कशें म्हळ्यार चेडूवांक काली तांकां एक तुमी सांगला बरें टेस्ट दिवचें आनीक आमगेले जेनान तें उत्तेजन करचें म्हळ्यार आमकां नाका म्हळ्यार एक तें भावनेशनच म्हूण म्हणलें सो कुडूंब आतां तुमकां षष्टब्दी पूर्ती तुम्ही सेलिब्रेट केला लागी नागी म्हाका गोतना वर्ष तुम्ही आता वरिष्ठ नागरीक जावन 1 महिनो जाल्लो म्हणून म्हागे लेक चिल्लर तशी तुमगेले वर्डीक आमी पळयनी तुमगेले वर्डीक वग्गी जाल्या म्हणून सांगचे न्ही आमकां तेन्ना परिचय ना म्हणून सांगचे तशी तेची एक कार्यक्रम तुम्ही रूपण करून एक सणाची यक्षगानाची ताजे एक तुणूक थंय मध्ये हाणू केल्ली म्हणून जाल्यार आमी तुमी माळ एक्सचेंज करचे आस षष्टब्दी पूर्तीन तें केल्ली म्हणून जाल्यार आमी पळयताची आमी देंवताची हें म्हागेलें सलह ताजे बदल अनेक तुमकां सांगता म्हणजे तुमी हांव एक क्वेश्चन आमी गेले हाडलें हे संतृप्ती म्हळ्यार हे तुमी इतले वर्स दाखोवन आतां काम केलेलें तें खंयचे मट्टार आसा आनी तुमकां केन्ना चड खुशी जाला ह्या यक्षगानांत आसून म्हणून सांगूया एक इन्सिडन्स म्हळ्यार यक्षगानाचें पुरो प्रकरण म्हाका खुशेची जाल्यार तातूंत म्हाका एक हांव एक कौरव पात्र केलेलें गदायुद्ध कौरव हे गदायुद्ध कौरव करचें म्हळ्यार तें एक बारी कश्ट काम वृत्तीपर कलाविद समेत गदायुद्धाचें फुल्ल कौरव करूंक बारी कश्ट म्हळ्यार ताणें स्टार्टींग आतां कशें जालां म्हळ्यार कौरव दोनी करता ती तेन्ना हांव तें दिग्गज जाता म्हळ्यार मस्त काम आसता तशें हांव तें एक कौरव केला त्या कौरव केला म्हाका स्टार्टींग एंड हांवें केलें तें कोलू किरीट घालून म्हाका तें एक बारी एक खूश जाला तशी जे हास्य पात्र हांव आतां हास्य पात्राची हें करचें कारण सांगितलें दुखी जालां ती हास्य पात्रांत म्हाका हांवें बरयलें कोंकणी भाशेर बरयलें कृष्णा लिहिलें आमचो वाद्यातूं विजय म्हणचें पात्र त्यावेळी हेजेर एक कृष्णा सक जावन त्यावेळी म्हाका मस्त खूश जाला आनी आमी कृष्ण परंदाम तुमगे कोंकणी संस्कृत केलेलो तांचे सात्यकी म्हणचें पात्र हें बरें म्हाका मस्त खूश जाला आनी म्हाका चेडाव खूश जावचें कशें म्हळ्यार यक्षगान बरोवचे विशयार म्हाका खूश जाता कित्याक म्हळ्यार यक्षगान बरोवचें म्हळ्यार तातूंत कितले पात्र येता 20 पात्र आसता 20 पात्र हांव जावन हांव म्हणलें करून हांव बरोवचें तशें हांव एक यक्षगान बरयतना हांव एक आव्हान करचें हांव 20 पात्र हांव जाता तुमी जमदगिरी केलेलें म्हणलें त्या जमदगिरी बरयतना हांव जमदगिरी जावन फील जावन बरयलेलें भार्गव जेतना भार्गव हांव फील जावन कर्तव्य हांव कर्तव्य म्हणून तशी एक काणी बरोवचें म्हळ्यार म्हाका एक यक्षगान काणी बरोवचें म्हणून मस्त खूश म्हाका तुमगेले आमगेले युवा जनतेक कसो एक संदेश आसा की कुडोम आनी मुखार सुनू हें यक्षगानाचें फील्ड युवजनान यक्षगानात त्या कडेन जल तितले येवका म्हणून म्हगेले एक आशय कित्याक म्हळ्यार आमी यक्षगान म्हळ्यार आमगेले एक संस्कृती आमी टावळ सांगल्यार तांचो अश्लील आनी तसले कसं ना तशें जावन आमी यक्षगानांतू आमी आतांचे चेडवान जल तितली चड आयला रे ते एक मुखार सून आमगे एक समाज म्हणजे एक सुदृढ जाता आनी संस्कारांतू जावन आसता ताचे खातीर आमी यक्षोपासन म्हणून मुडबीर ताका आमी संघ केला प्रति वार ताळमद्दळे म्हळ्यार कोण आमी हव्यासी कोण्णे येवेत आमी मस्त जन अवकाश दिला तातूंत तशी ते इथे केला म्हळ्यार युवजनाक यक्षगानाच्या कडेन येवका म्हणून येतात आमगेले म्हळ्यार तातूंत आमगेले यक्षोपासन आशिल्ले पुरा इंजिनियर्स डॉक्टर लेक्चरर्स आनी व्हड व्हड कामां आशिल्लीं तशें आमी तांणी बरो एक इथे इंट्रस्ट घेतली म्हणजे आमी ते एक ऑर्गनायज केलेली ती तशी ती ते गांवांत आमी यक्षगान आमची गेले करचें म्हणजे आमची गेली देवस्थान पुरा कडेन आसता देवस्थानाचेर एक यक्षगानाक एक सपोर्ट दिता तशें एक काम केलां न्ही तशी आमी विश्व कोंकणी केंद्र आनी म्हळ्यार यक्षगानाक एक मस्त हें एक लायव्ह स्ट्रीम दिता म्हळ्यार यक्षगानाक गेले एक कोडू घे
तसं एक अन्नी पुरं आणि की जितके इंटरेस्ट चढ घेऊन पुरं आमची गेले देवस्थानात एक यक्षगान एक कलिका केंद्राचे ज्योतिष केला रे गेले एक संस्कार म्हणत आम्ही संस्कृती म्हणत त्या वरची तसं कामं GSP समाजात केला म्हणजे एक मुखारतून एक आमचे बरेपण मिळतं नाही कुठं मग तुम्ही बारीक समोर सांगले कसं म्हणे मेगेल मन आ भितर एक असते तुम्ही ते आधी सोडान सांगले हय. तरी मेगेल अभिप्राय तका तुमका एकच. समीकरण जाल्ला म्हणले यांची हय. कसं म्हळ्यार आज आम्ही कोंकणी यक्षगान करताना हय. आमकां एक कडेन पुणी देवस्थानात आपण खरी म्हणून सांगितलं ना 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 आमगेल भाषण करचे आम्ही कोंकणीक ಒತ್ತು दिवन कोरका कोंकणीचे प्रचार करचे आमगेल उद्देश असं हय. असल कडेन तुम्ही सांगल्यावरीची 100% करेक्ट तुम्ही सकड आमगेल देवस्थानाच्यानी हय. कोंकणी यक्षगान करतोय यो हंग करी म्हणून सांगून जाल्यारी ऑटोमॅटिक ज्ञान पळयतल चड येता युव जनतान दाखवून प्रेरेपण जाताची आणि आमकां चांकोर मुखारसून स्टेप दवरूक बारी सुलभ जाता हे म्हगेलो अभिप्राय एक देवस्थान मुक्तेश्वर जेव्हा समजलं एक देवस्थानाच्या एक याची जाऊ का तुम्ही मुक्तेश्वर जावा तुम्ही हे करका पद्धती जाऊ का इथे म्हणा रे पण खंयची देवस्थान काही दुडवाच काही प्रॉब्लेम असा प्रॉब्लेम जाल्यार गित्तल बघताच ती तशें देवस्थानाचेर कशें म्हणटा एक यक्षगान एक सपोर्ट करतात कोणी करे ती म्हणजे तांगेले एक परमिशन मेळ्ळा रे असल करूंक मस्त संघ आसता जेव्हा हांवूय तांकां सपोर्ट करता मस्त खुशी विचारू कुडमाम आणि कसं म्हळ्यार केरीक आमगेले प्रति एकलं सक्सेसफुल जालेलो यशस्वी पुरुषांना हिंदे महिला इडताले म्हणून सांगून असं तशी तुमगेल बायल चेडू तुमकां खंयचे रितीन सपोर्ट केला म्हळ्यार उपद्री दिनातले सपोर्ट करचे एकल्याटून गेड बट जनरली आत्मार्थ जावन तांकां तुमगेले सपोर्ट असं म्हणावं लागतं ते कशे रितीन आसता आनी तुमगेले बायल चेडू वाले विशयी सांगायचे हांव सान आसतना गेला आनम्मान सपोर्ट केला आनम्मा बहिणी भावान पळय सपोर्ट केला वरी आतां व्हडली जातन मिगेले बायलेन चेडवांनी मस्त सपोर्ट केला ते बायले सपोर्ट हांवें विसरूं ना इथे म्हळ्यार हांव यक्षगान मामण तावळ म्हणल्या वरी अंगडी बंद करून रात्री वच्चे हांव रात्री वतना घरकडी एकलीच आसता बायल तेच त्या टायमार तिणें म्हाका वच्चे नाजी म्हणून हें करली हांव खंयचे एक यक्षगाना ಬಗ್ಗೆ एक अभिरुची आसली म्हळ्यार मिगेल बायल बाळान जेवन 10 दीस त्या 10 दीस जेवताना हांव रात्री बेला एक यक्षगान गेलो आसलो म्हळ्यार तेद्दे बायलेर काही हें करली म्हळ्यार तेद्दे घरकड जाय नाशिल्लें जाल्यार निजान हांव वच्चे ना तुम्ही लागेल तितली स्ट्रेंथ रिजावर जाल्यार हांव वच्चे ना जाल्यार एक यक्षगान तुमी सांगला पिश्चे म्हणटा ते पिश्चे स्टेट जाल्यार ती वचूं काय जाल्लें तशें मिगेले पूतू दुव आनी तशीची आनी आमगेले यक्षगानाच्या विशयार म्हाका फुल्ल सपोर्ट करता ती कोणाला यक्षगान करावे फोन येयल्यार कुडले घेवन धांवन येता मोबायलार काय आसल्यार तशें यक्षगाना विशीं तांकां इंट्रस्ट आसा आनी म्हाका आमगेले समाजाच्यान म्हाका मस्त हें केलां मुडबिद्रे समाजाच्यान जाल्यार आमगेले यक्षगान प्रदर्शन दितना मस्त सपोर्ट केला तशी कोंकणी संस्कृती संघ ताजे मेंबर जावन मिगेल स्क्रिप्ट बरो तुमकां बरोवन दिले नंतर हांगाची पुरो जाणे म्हाका फुल्ल सपोर्ट केला तेच्या इतली एसएलए सपोर्ट आनी मुखार सरी व्हरवका आनी मिगेले सांगला वरी बायल सौम्या कुडवा ती हाऊस वाईफ मेल पूतू M श्रेयस कुडवा तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन ताणें स्ವಂತ कंपनी केला आतां चेन्नई आसा आनी दुव स्वाती कुडवा म्हणून ती गेली इंजिनियर कॅनरा कॉलेज इंजिनियर जावन तिका इन्फोसिसा काम मेळ्ळां तशी एकल्या करा गेले सुखी एक जीवन म्हणत तुम्ही यक्ष दिग्गज म्हणाले एक सिरीज काढलेले ते म्हाका दिसता 25 वारगिण्यांत चल्ला हांव एक 4-5 पळयला हांवें तातूंत हे 25 जनाले तुम्ही बायोडाटा गी तांगेले इन्फॉर्मेशन खाली बायोडाटा पावना ते म्हळ्यार तुका ताका चड तांगेले एक्टिव्ह लायफ कसं न्ही म्हणून कळक हें ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹಳೆ ತಲೆಮಾರು ಎಷ್ಟು दोन्ही असतं हे तुमकां कशी साथ दिल्लें म्हणून यक्ष दिग्गजರು म्हणून काडूचे कारण त्याची म्हळ्यार फुडले आमी केलो कलाविद सुप्रसिद्ध कलाविद आतां युवा जनांक तसो तो मनीस असो म्हणून वतना तसो एक 25 जन कलाविद वेंचूर हांवें तागेले स्टडी करून मागीर जीवन स्टडी करून हांवें एक ते सिरियल केलेले पण आमचे म्हाका बेजार जेवट विशय म्हळ्यार केला कलाविदांक ते कलाविद चेडू वाल्यागे तो अन्नाल फोटो आसवे म्हणून ते अन्नाल ಬಗ್ಗೆ म्हाका माहिती दी म्हळ्यार तांणी दिवच्या तयार ना ती म्हणजे आम्ही इतले इंटरेस्ट आसा तो ओड कलाविद म्हणून आमी एक टीव्हीर घालचे प्रयत्न करतात तागे चेडू वाले आमकां सपोर्ट मेळना तशी आनी केलो जनांना तागे बापसूल विशय दिवच्याक तयार ना केलो जन तांकां फोटो दिवचे तयार ना ती म्हळ्यार तांकां नाका ते बापसूल आमी एक कलाभिमान हें करचे हायलायट करचे तांकां नाका तशें ताजे नंतर अनेक कलाविदाले ಬಗ್ಗೆ बरें संगीत चिक्की चेडून व्हड विशय न्ही ते ताका चेडून जाल्यार तागेले दुवेल म्हाका फोन एक 300 करून हां इजावन हांव ताका म्हणलें पळय तुगेले बापूस कोण म्हळ्यार आयची जाणां गोतना तेसर मनशाक हांव हायलायट करून तागेले गोतना ते विशय पुरो खंय तुका हांव केला तर सना विशय तूं हें करता ती खंय म्हळ्यार कोर्टा वता म्हळ्यार ती
म्हाका खूप येता हांवें ते कोर्टान खंयची कोर्टा वच कोर्टाक गेल्यार म्हाका लॉयर आसा ती पळय आमगेले ते आमगेले ते लाईव्ह रेकॉर्ड आसता तेन्ना चेंज करूं जायना तूं कोर्टा वच हांव पळोवन घेता म्हणल्यार तसो एक मेंटॅलिटी आसता ती तशेंच आमकांय दिसता हेसर आमी हेसर आमी हायलायट करकावे म्हणून जाल्यार आमी एक कला दृश्टीर करची त्या म्हळ्यार पळय तसो एक 25 जण कलाविदल केला हांवें त्या कलाविदल ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಯುವಜನच्या ಗೊತ್ತನ ವಿಷಯ त्या नाव समेत ಗೊತ್ತನ तसो एक ते दाखलीकरण बरला न्हू त्या विशयार म्हाका समाज व्हड विशय तशें म्हाका फुडली कलाविदल टच आसली ते करूं साध्य जालें तशीच आत्ताच कलाविदल म्हाका ते सेम टच आसता ते नेक्स्ट तपास एक नंबर डिव्हिजन म्हणला कसं वेळ आत्ता कलाविदाक एक इंटरव्यू टायपर करका म्हणून त्या म्हाका पुरसत ना ते पेंडींग रबला तशें फुडली कलाविद आत्ता कलाविद दोग जाणां मागीर हांव समन्वय असं नाही भाई ते ताका तुमगेले कोंडी आसका जाता तुम्ही हे ताळमದ್ದಳೆ ಕೂಟ करतात न्हू म्हाका दिसले म्हणटा मुडबिद्रे ताळमದ್ದಳೆ ಕೂಟ बारी फेमस फमाद जावन आसा कसले म्हणल्यार ते सकाळी जाय जावचे ताळमದ್ದಳೆ ಕೂಟ एकची म्हणून म्हगेलो अभिप्राय तशी आक्का पुरा खर्च वेच्च पुरो आसा न्हू हे कशें तुमी सांबाळून व्हरताची आमी हांव करची ताळमದ್ದಳೆ ताका सादारण आत्ताचे लेटेस्ट आमकां 1,10,000 रुपये खर्च जाला आमकां एक ताळमದ್ದಳೆ म्हळ्यार आमगेले एक गम्मत आहे ताळमದ್ದಳೆ म्हळ्यार आमी सांगला तुमी सांगला रात्री पयले जेवचे एकची सगळे साऊथ केरळांत एक टायमारी 100 कटला आशिल्ले आतां काही पुरो राबला रात्री जेवचे आमगेले मात्र आनी हांवें सेट करचे लायक कलाविदाक म्हळ्यार एक डिमांड आशिल्ली लायक कलाविदाक आनी तांकां तितले पुरो म्हणटा एक 1 लाख चिल्लर खर्च येता तांचे एक ಕೆಲವು बँकाची एक कर्नाटक बँकाची एक 10,000 रुपये दिता ती आनी एक आमगेले फ्रेंड्साची तांचे एक 5,000 लेखान एक 7-8 जण दिता ती सादारण एक 50,000 रुपये बिगर आत्ता तुले पडचे म्हळ्यार हांव काय ते कमर्शियल दृश्टीर हांव करनी ಕೆಲವು संघटक आसा ती म्हळ्यार कमर्शियल दृश्टी तांगेले म्हळ्यार एक कार्यक्रम केला रे हांव 1,07,000 खर्च आसा म्हणला तो तांचो 5,07,000 करता म्हणटा ताका उद्देश जाल्यार आमगेले तशें न्ही हांव 1,07,000 खर्च आसला रे म्हाका 60,000 येना ते ताका एक कारण आसा हांव कोणाला निमजिना निमजिल्यार दिवच्या परत पुरो जाले दिवका मारया म्हणून म्हाका निमोवचे म्हाका ते स्वभाव ना पुढचो करी इतले जाणे दिवचे तांणी खुशीवासीर दिवचे हांव तांगेले निमगून न्ही तशी एक यक्षगान आमची म्हाका 50,000 रुपये एक ताळमದ್ದಳೆ प्रति वर्ष म्हाका आत्ताच पडटा खर्च आता म्हाका दिसता तुमी सांगल्या वरी त्या देवस्थानाच्यान मन केल्ले म्हणून जाल्यार आमगेली यक्षगानचे चड प्रोपगेट जावन मुखारी म्हाका हांव हे यक्षगाना येता न्हय म्हाका तसलें एक फिलींग आशिल्लें हे आमकां सांगिल्लें न्हय रे म्हणून आमगेल्या सांगिल्लें न्हय म्हणून असलें एक फिलींग म्हळ्यार कसलें म्हणून न्हय न्हय तें आमकां हार्मोनी तबला आनी भजन मांत्र म्हणून अशें पुरो एक नंबर फिलिंग्स वतना कला प्रकारांतू यक्षगान एक यक्षांतू तांतू तुमकां गोत आसा कितले आतां यक्षगानाक कितले नमुने तांतू बेनिफीट आसा म्हणून नृत्य पद्य खंयचे ना भावना आनी तुगेले स्किल डेव्हलप करपाक चान्स आसा आनी शुद्ध शब्द इंग्लीश येवचे ना हिंदी कन्नडाची संस्कृत येवी तितले शिवाय तार विंगड शब्द येवचे ना म्हणटा एक शुद्ध भाशा अभिमान ती हे यक्षगान आमी मुखारसून व्हरूंक दत्ता त्यांची देवस्थानाच्या जाल्यार तितले मन करता तशी जी संघसंस्थेच्या ह्या विशयाची आलोचना करता म्हणजे संघसंस्थेच्या लागीं म्हळ्यार नाट्य जाल्यार प्रोग्राम दितात आनी आतां एक तुळू नाटक म्हळ्यार तांगेले 50,000-60,000 रुपये तांगेले हे आसता 3 घंट्याक तसोच एक यक्षगान मेळाचे एक 40,000 एक रात्री पयली केवळ केलताली तसोच आमी सपोर्ट दिवका म्हणून एक उद्देश संघसंस्थेक आसूं जशी देवस्थानाच्या ह्या विशयार मस्त एक इनिशिएटीव घेवका इथे म्हळ्यार देवस्थान म्हळ्यार सांगला वरी भजन मात्र म्हणून तांगेले दृश्टिकोन आसता पुरो जाल्यार हांवें एक देवालय सेवे कमी यक्षगाना कमी ಬೆಳಕಿನ ಸೇವೆ म्हणटाली म्हळ्यार देवाक प्रीती जाल्यार ಬೆಳಕಿನ ಸೇವೆ म्हळ्यार रात्री पडल्या एक लायटार जोगता सेवे म्हळ्यार यक्षगान मात्र तशी एक आमी म्हळ्यार मंदरती जेवो कटील जेवो ह्या बरो मेळू यक्षगान प्रिय म्हणून तांकां नांव देवीक म्हळ्यार यक्षगानाची तांकां व्हड सेवे ಬೆಳಕಿನ ಹಂಗೆ ಬಡ್ಗಾತ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಮೇಳ ಸರ್ ನನಗೆ ರಾಮಗಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾರಿ ನನ್ನ ಈ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ त्या एक क्रमूची त्या एक अवंगण आता मला कटील मेळा जरा स मेळ इजाग पूरा अवंगणे केळू देवी महात्मे देवी महात्मे दिवस एक मेळाचे वर्साक 180 दिवस येतो 130 देवी महात्मे म्हणजे या पुरा अवंगण तशी आमी अवंगण रुपार एक देवस्थान वची जेवता म्हणटाना आमी यक्षगान म्हळ्यार आमकां देवस्थान संबंधित आमी लोकोनाचे जाले भजन पुस्तकी मात्र न्हय यक्षगानी ते एक कला आराधने देवाक प्रीती जाल्यार एक वैविध्यमय जाल्यार कला म्हणचे म्हाका ताका दोन उत्तर ना म्हणून दिसता कसं लायक म्हणून सांगल्यार आमगेले पयलीं हांव एक 6 म्हयने फुडें सेंट एलोस कॉलेजांत येसू क्रिस्त महात्मे म्हणून पळोवचें म्हाका लागलो बेळकी दोंदी बेळकिನಲ್ಲಿ येसू क्रिस्त महात्मे म्हणून म्हाका कसं म्हणून कळ्ळी म्हळ्यार फुडें आयलां काय हांव पळयनी
ते पळयला तशी त्या पळयतना म्हाका दिसता सरी प्रत्येकले ताका ताका तांतू मेळून घेवन करता म्हणून जाल्यार हे कला प्रकार वाडूंक म्हाका दिसता सुलभ असल पुरो आमगेले एक फिलींग आसा तशीच पळय आतां फॉरेन वता अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कॅनडा तसले गांवांत यक्षगान येतच पळय म्हळ्यार ते निजावन ते हांगासरल्यान ते येवचे जाल्यार तेंचे जे गोवोरमेंट सपोर्ट करता म्हणजे जालें ना म्हळ्यार तांकां यक्षगानाची गंध घालनाशिल्ले देश त्या संस्कृती आशिल्ले देश यक्षगाना सपोर्ट करता म्हणटा आमी यक्षगानाची एक संस्कृती जन्म आयली आमी एक यक्षगानाक एक सपोर्ट केला रित्या म्हणजे भावाने पुरा जनाला म्हणजे जाल्यार यक्षगान तुमी सांगला वरी पुरा देवस्थान तेजे तसं एक साध्य तसं नाही ते म्हगेलो आशय वय कसं म्हळ्यार आमगेले एक मनुष्य मलगड मनुष्य आशिल्लो सीडी कामत म्हणून तो लायक पोस्टार एक मॅनेजिंग डायरेक्टर टाटा कंपनीचो आशिल्लो मनुष्य रिटायर्ड जावन आतां कोडेला आसा तशी आमी कोंकणी सांस्कृतीक यक्षगान करता म्हणटाना तो दानी वय आमकां म्हळ्यार यक्षगानाक सपोर्ट व्हडलो तागे निमतान जावन आमी एक मुखारसून वच्चा म्हळ्यार आमकां हुम्मस तशी एक फावटी अशें म्हगेल्या की म्हणलो कमती म्हाका एक पार्ट मेळ्ळा तो म्हणून हांव लेखलें वो म्हाका तमाश करता म्हूण सांगून म्हळ्यार म्हगेल्या की सिनियर तो एजान तो तशें आसतना हांव लेखलें कसं तुम्ही सिरियस जावन सांगता असं की कामात म्हणून मी लावला का ना ते आय विल डू इट पण इंग्लिशान उलयता हांव इंग्लीश थंय उलोवचें म्हळ्यार इंग्लीश थंय उलोवचें थंय आमचे कडल्यान मात्र उलयता ना ना हांव करता म्हूण व्हेरी सॉबर मॅन जेंटलमॅन टू द कोर म्हणून सांगता इंग्लिशान सांगता कसलो मनीस अक्रूरा केला हय ताका मागीर पार्ट घालून आदी तागेल्या घरांत ताणें एक फ्रेम घालून अक्रूराल फोटो दवरला लायक केला ताणें घडी घडी बिगेला निमित्त कोडोमा हांव केला सम कशें करता म्हणून इंट्रस्ट आसता ताका इंट्रस्ट सम केला जाल्यार ताका एक सम म्हणटा ताका मन आयले म्हणल्यार इंट्रस्ट आसा म्हणल्यार वय 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 असलें तांकां दावन स्वाइचेर करचें आनीक आनेकल्यान ताका फोर्स करून करच्याक मस्त व्यत्यास आसा तशें जावन आमगेले आतां कोंकणीक आमी एंट्री दिवन जाल्ला कुडोम कोंकणी एंट्री दिवन जाल्ला तशें देखून आनी मुखारसून वरची जबाबदारी आमगेल्यागी आसा न्हय तशी तुमगेले कसन एक दोन हितवचन आसल्यार ह्या ಬಗ್ಗೆ त्यांचे यक्षगान आमी म्हणटात यक्षगान एक विश्वगान म्हणून म्हळ्यार सगळे वर्ल्डाक यक्षगान गेला तशें सगळे वर्ल्डाक गेला ताजे यक्षगान आमी अनेक वर्क म्हणून जाल्यार युवा पिळगी गेले आमचो सहभागी मुख्य हांव केन्ना एक मस्त भाशणा कडेन सांगला खंयचेय कली जेवो यक्षगान म्हणणे कली जेवो क्रीडे जेवो कसले जेवो ते युवा जनातले सहभागीत्व आसता मात्र ताका एक मुखारसून एक उडीव आसता म्हणून इथे म्हळ्यार कल व्हरता इथे म्हळ्यार एक यक्षगान म्हणजे एक टायमार यक्षगान प्रेक्षक 60 वर्सां वयली आशिल्ले त्या 60 वर्सां वयल्याची आनीक एक 5 वर्सां की 10 वर्सां यक्षगान पळोवच्या पुरो मागीर तागेलें आरोग्य समनाशें यक्षगान येनाशिल्लें पुरो नाजाल्यार कालगतीर तांणी एक मोर नासता पुरो तेन्ना ते तसले प्रेक्षक वर्ग ना म्हणटा यक्षगान कोणाक जाल्यार आतां तसलें ना आतां यक्षगान जेव्हा खंयचेय केले गेल्यार 20 वर्साचे एक युवा प्रेक्षक ते आसता तशें आसतना यक्षगान जेव्हा खंयचेय केले वर्क जाल्यार युवा जनातले सहभागी जेवका तशें न्हू ह्या युवा जनात येवका म्हणजे हावस बाबसूल जबाबदारी हावस बाबसूल ते चेडवांक सान आसतना कोणूची आमगे संस्कृती शिकोवका यक्षगान जो भरतनाट्य जो पुरा कले पण तशी आमगेली संस्कृती ते एक तशें एक आमी यक्षगाना विशीं उलयता म्हळ्यार यक्षगानाचे आतां संबंद हे जाल्यार ती तशें यक्षगानाक मुखार सोरी एक लायक भविश्य येवका म्हणून म्हगेले एक आशे तशें युवा जनान येवची तशी एक हावस बाबसून चेडाव म्हणजे आमची गेल्या GS जना सांगचे हांवें एक नक्की जाल्यार एक वच्चे उद्देश नक्की जाल्या कडेन मन वच्चे तशी कोर न्हू यक्षगानान तशी मन तशी करचे तांगेलो एक जबाबदारी हावस बाबसूक आसा नाही प्रति एक पौराणिक प्रसंग घेतला री कुडोमाम आमकां तांचो मस्त शिकू मेळटा न्हय तशें देखून ह्या एक मॉरल लेसन वय म्हणचें यक्षगान मनोरंजन दृश्टी मात्र न्हय तुमगेलें नॉलेज वाडतें तसलें कामय करता तें सांगचें न्हू आतां आमी हळडे जनाक यक्षगान पळोवन रामायण महाभारत कळ्ळें शिवाय वाजू येना आतां आमगेले आमी गोतस फुडें 50 वर्सां फुडें गेल्यार आमगेले ते कामाच्या गांवांत हांव हळ्ळे देखून आयिल्लो मनीस तांकां पुरा विशय गोत आसा कंसान कसो केल्लें कृष्णान कसो केल्लें धर्मराय कशें आशिल्लो कशें म्हळ्यार वाजूंक कळना यक्षगान पळोवन तसले एक कला आसतना अंतू आमी तंतूंची आमकां वैरी उत्तेजन करून उन्नतीकरण वचपाक चान्स आसता म्हणून आनी पौराणिक कितले प्रसंग आसा त्या प्रसंगांत कडेक एक मॉरल आसता नीतीपाटा आमी कसन करून कसन करका म्हणजे विशय ते आमकां मेळचे यक्षगानांत मात्र वय 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 असले आमी कसं म्हणटा म्हळ्यार यक्षगानांतू आनीक नाट्य आसतलें यक्षगान म्हणटा आमी बयलाट म्हणटाची आनी एक ताळमद्दळे म्हणटाची हे ताळमद्दळ्यांतू तुमगेले उतरांनी
जनाक कसं म्हणतात रंजनी दो तशी आणि एक वाद कसला म्हणलं तो आता कौरव गेलेलो पक्कन एकलो मनीस आणि एका त्यानं धर्मराय गेलो होय तो धर्मराय गेलेलो तो कौरव गेलेलो वाईट म्हणून सांगची नाही जाल्यार तो सांगचे उतरान तो कितले आपणाक चांग करून दाखयता म्हळ्यार त्या एक स्किल तागेले एक उतराचे एक मनोभाव अशी तुम्ही ताळमद्दळ केल्यानंतर या पुरा ताजे अवलोकन कोरनाशा पुरा म्हणून लेखता आमगेला कोंकणी ताळमद्दळ एक असं कूट आसगी कोंकणी ताळमद्दळ जाला आंपळेला आमगेला बचपेर जाला कोण मारूर मंजुनाथ भंडारी आणि जक्कट आनंद स्वामू प्रभाकर जोशी आणि रामदास सामगा आनी बरो कोंकणी उलयताली आनी कोंकणी ताळमद्दळ जाला आनी आमी एक करका म्हणून लेखला मुरबीर नेक्स्ट एक आमगेले कोंकणी ताळमद्दळ आसा हो तशी दबो तुम्ही हांगा येवन इतले वेळ आमगेलो टू बैसून आमी एक भास तांतू कोंकणी यक्षगान अशें बरो यक्षगान प्रधान जावन अशें बरो असल्या विशयांचो चर्चा करून तुमगेले अनुभव आमगेले वांटील आसा तुमकां मस्त धन्यवाद आनी परत एक फावट आमी येची स्टुडियोंत मेळया म्हूण सांगतरी हांगाक मेगेले दोन उतर आपयता धन्यवाद बरो यक्षगांक धन्यवाद धन्यवाद